ह्या स्किमीन गेली 13 वर्सां कंप्लीट जाली आणि गेली 12 वर्सां म्हणजे ज्या दिसा सरकारान ही स्कीम फक्त 10 महिने ह्या भुरग्यांक पगार मेळटलो अशें म्हणून सोशल वेलफेअरांतल्यान मॅनेजमेंटाकडे मिटींग जाली आणि मॅनेजमेंटान डिसायड केले तेन्ना 10 महिन्याचो तांकां पगार दिवचो अशें डिसायड जालें तेन्नाच्यान आमी सरकाराकडे पत्र व्यवहार केलो आणि हे युनियन फॉर्म करून आज 12 वर्सां जाली आमी हो विषय घेवन रस्त्यार आसा। मदीं आमी स्ट्रायक करून सगळ्यांचे सरकाराचे लक्ष वेधलें की तांकां जो पगार मेळटा जे क्लिनर आसा 422 अटेंडंट 422 ड्रायव्हर इतले ह्या गोंयभर स्कुलांनी आमचे हे बालवासाचे भुरगे काम आपली सर्व्हिस दिता आणि सरकार प्रत्येक वेळा सांगता की त्यांची ड्युटी आसा ती फक्त कितें म्हणटा तेका पार्ट टाइम ड्युटी। प्रत्येक जण येता तो म्हणटा ही पार्ट टाइम ड्युटी। खरें पळोवंक वयशी जाल्यार हे भुरगे जेन्ना स्कुलान वता आपली संक सकाळी ड्युटी सुरू करता थोड्या स्कुलांनी अशें आसा की सांजे 6 वरां जाली तरी ते आपल्या घरा पावना आणि अशा परिस्थितीन त्यांचो पगार जर पळयशी जाल्यार पयलीं तांकां ड्रायव्हर आसा तांकां 10,000 मेळटालो अटेंडंट आसा तांकां 5,000 पगार। मागीर आमी स्ट्रायक केलो तेच्या उपरांत 10% वाड जाली। आता गेली कंटिन्युअस आमी म्हणटा 2016तल्यान लास्ट आमचो जो स्ट्रायक जाल्लो तेन्नाच्यान आमी कंटिन्युअस सरकाराकडे सीएमाकडे आमी पत्र व्यवहार करता मिटिंगो करता आणि प्रत्येक वेळा आमकां अश्युरन्स दिलो वता की तुमचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो। आमचे जे डिमांड आसा कांयच ना व्हडलेशें इतले हे भुरगे आपली रिस्क घेता सादो हांकां इन्शुरन्स ना सादो तांचो पीएफ कट जायना। म्हाका दिसता सादे कामगार डेली वेजस जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर फॅक्टरींनी सुद्दां घेता त्यांचो पीएफ तांकां मेळटा ईएसआय मेळटा पूण हे भुरगे सरकाराची म्हणजे इतल्या स्कुलाची आपली भुरगे कशे ल्हान भुरगीं आसता त्यांची सेवा करता तरी आसतना तांकां मोबदलो हो सरकार असो दिता। आमचे डिमांड इतलोच आसा की हेंकां जॉब सेक्युरिटी मेळची म्हणजे हेंचो जो पगार आसा तो हेंकां व्यवस्थीत त्यांचो जीवन जगपा इतलो पगार तांकां मेळचो। त्या खातीर हांव सरकाराक आतां अपील करता हे लास्ट हांव रस्त्यार येवन आमकां येवचें पडल्यार सरकार आमकां येवपाक भाग पडटा। हांव लास्ट वॉर्निंग दिता सरकाराक हे जर तुमी आतां 15 दिसां भितर आमचो जर इश्यू सॉर्ट आउट करिना जाल्यार आमकां सगळे आमचे आतां तुमी म्हणटा तुमी रस्त्यार येवं नाका आमी तुमची कामां करता हे सगळे आतां आमकां खरें फटींगपणां दिसूंक लागल्या। आमकां जर आमचो विशय जर 15 दिसां भितर सुटावो जायना 15 दिसां नंतर आमचो हांगा कंटिन्युअस आमचो स्ट्रायक आसा तो हांगा आझाद मैदानाचेर सुरू जातलो तेन्ना आमकां कोणीच ब्लेम करचें न्ही। मागीर पळय एग्जामीचे दीस आसा तेन्ना पेरंट्सांकूय हांव उलो मारता तुमी पळयात कितें चल्लां तें तुमच्या भुरग्यांक हे आमचे ड्रायव्हर अटेंडंट व्यवस्थित घरा हाडून पावयता एक्स्ट्रा ड्युटी करता खंय स्पोर्ट्स आसलो जाल्यार हेंकां ड्युटी पयर आतां कसली फेस्टिवल जाली स्कुलाची सोडून दी गव्हर्मेंटाची कसली एक्टिविटी फेस्टिवल आसता तेन्ना ह्यो गाडी हांकां व्हरून थंय घालता तांकां एक्स्ट्रा कांयच पेमेंट असो दिना उपासमार जाता तेंची हे सगळें चलता हे सगळे हॅरेसमेंट ते सहन करता तरी आसतना ते मोक्काट्यांनी आपली ड्युटी करता। पूण हांव सरकाराक हेच सांगता जर आमचे 15 दिसां भितर हो इश्यू सॉर्ट आउट जायना आमी रस्त्यार येतले आणि जेन्ना एग्जामी आसा काय भुरग्यांक मागीर कितें तेन्ना आमकां जबाबदार धरचें न्ही हेची जबाबदारी पूर्ण ही सरकाराची आसतली मॅनेजमेंटाची आसतली आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा तेची आसतली तेन्ना हो विशय बेगीतल्या बेगीन सुटावो करा ना जाल्यार आमी आतां ओगी रावपाची ना।